जे आमच्या खातीर वावरले तेजे खातीर थँक्यू आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स. आयची जी विक्ट्री आशिल्ली ती म्हाज्यानूय चड बाकीच्यांनी सपनां पयल्लीं. सो हांव अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें की सगळ्यांची सपनां एकत्र वांगडाच पुरी जातली म्हणून. हांवें लास्ट मोमेंट पर्यंत काळजान धगधग जातालेच, पूण खंय तरी कॉन्फिडन्स आशिल्लो सगळ्यांनी जशें काम केल्लें तेजें. हांव स्पेशल थँक्स म्हणपाक सोदतां डॉक्टर आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तांकां, तशेंच माननीय MLA आमचे गोविंद गावडे हांकां. तेंच्यांनी आमकां पावला पावलार खूब तेंको दिलो. तशेंच आमचे अपूर दळवी, रितेश सर आणि आनंद सर हेंच्यांनी सगळ्यांनी, रॉय सर आसा, कांयशीं नांवां विसरतलो पूण सगळ्यांनीच जे आसा तो आपआपले पटीन वारो दिलो, आपले वांटो हितून जैतान घातलो आणि त्या खातीर हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आमचे वेरे वागुर्मेचे 5य पंच आमच्या वांगडा खानाक खान लागून वावरले. तशेंच कुट्टी खांडेपरचे सरपंच, नावे तहसीलदार, आमचो अध्यक्ष हरीश नायक आणि बाकी हेर पंच, माजी आणि आजी सगळेच आमच्या खातीर भरपूर वावरले आणि हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आणि ही जीत म्हाजी नासून ही सगळ्यांची तुमची जीत अशें हांव जाहीर करता. ओके नितेश, तुका खबर आसा की आमचे स्वर्गीय श्री रवी नायक आनी तुजें नांव ऑलरेडी सजेस्ट केल्लें. त्यांचो आशिर्वादानूच हे सगळें जालां. त्यांचे आशिर्वाद, रवी सराच्या पात्रांवाचो आशिर्वाद आशिल्लो म्हणून हे सगळें जालां आणि त्यांच्या आशिर्वादाची याद काडून काडून हांव सदांच प्रचार करता. तेंचेर जो मोग आशिल्लो फोंडेकाराचो सगळो हय, तेंचे चलेचे रूपान म्हाका ते पावला पावलार पावले दोगूय जाण. आणि आमचो जो स्टाफ आशिल्लो इन्क्लुडींग जो ऑफिस स्टाफ तितूनय म्हाका खुबसो सपोर्ट केलो. हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आणि ही जीत तुमचीच, पयलीं तुमची आशिल्ली आणि आतांय तुमची. जशें आमची येता ते फुडल्या 5 वर्सांनी आमी मेळून काम करुया. जशें तुमी आतां म्हटलें की सगळी युती जी आसा आनी सगळे कार्यकर्ते जे एक येवन काम केल्ले आसात. रोखडेच फेब्रुवारी मार्च म्हटल्यार बाय इलेक्शन आसा, तेन्नाय बीन अशाच पद्दतीन तुमचें काम चालू उरतलें काय कितें? युती म्हणल्यार तूं जर अलायन्साचें उलयता जाल्यार ती आमकां कांयशी दिसून येयल्ली नाशिल्ली, पण तरी सुद्दां तेंचे खुबशे मोगी जे आसा ते आमच्या खातीर वावरले आणि बरे तरेन वावरले. एकदां कमिटमेंट दिलो तो दिलो. हांव कोणाचें नांव घेवन मान अपमान करपाक शकना सद्याच्या वेळार, पण आमी हेजेर नक्कीच परत उलोवया. What about yours? How significant is this victory? How significant is this victory? It is very significant because earlier, compared to earlier, our candidate, they have worked very hard and we got very good response. And we all collectively, all punch, sarpanch from both sides, from Sami as well as Kutti Khanapur, worked together. All Karyakartas were charged up. We were all together with him. We did 15 days. We were gone house to house. We did corner meetings. Honorable Chief Minister had come. Our Honorable President Damu Naik sir had come. So we worked collectively. So it was very significant, and we were pretty much sure that we will win this seat in a huge margin. And we have to do a lot of work. And in this 5 years term, we just now going to do good work. आज आमचो विजय झाला हा तो सगळ्याच आमचे पंच, सरपंच, माजी सरपंच, तसेच आमचे कार्यकर्ते आणि ज्यांनी ज्यांनी आमच्या उमेदवार रितेश गावकर हो यांका ज्यांनी निवडून हाडला यांका सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आणि आमच्या BJPन आमकां बरो असो उमेदवार दिलो आहा ते आमचे डॉक्टर माननीय प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. तशें आतां ह्यान फुडें सुद्दां आमचे आमदार गोविंद गावडे सर आणि आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मेळून आमचो ZP उमेदवार एका भाग्य अशें मेळयलें आहा आनी बरो हेजो उपयोग करून घेवचो. समाज कार्याचें भाग्य जेका जेका फावा जेणी जेचे हातीन कार्य जावपा तेकाच मेळटा आणि हे भाग्य तेका मेळ्ळा तेणी बरें तेजो उपयोग करून घेवचो अशें मागता. आनी सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद दिता. सगळ्यांचे देव बरें करूं. विक्ट्री सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आमी दितात. आयज भारतीय जनता पार्टी ताजेर विश्वास दवरून आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष आमचो मुख्यमंत्र्यान ताजेर विश्वास दवरून ताका हांगा तिकीट दिली आणि सगळे कार्यकर्ते दीस रात वावरले. आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव श्रेय दिता. आमचो आमदार म्हणजे पिरवळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे यांच्यांनी ताचे खातीर खूब ताका वावरलो. हे सगळ्यांच्या भारतीय जनता, हांव परतून सांगता, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते वावरले. आणि आयज ताचो पहिल्यांदा सांगूंक जाता पहिल्यांदा जिल्हा पंचायतीक कुर्टी खंडेपार वेगळ्या वागुर्म्यान आनी कमळ फुलयला.